हांव एक 25 वर्सां पिरायेचे आयचे गोंयांतले तरणाटे. ह्या सोबीत 5वेचार गोंय भुंयेचे एक नागरीक. म्हजें नांव कितेंय आसूं येता, पूण म्हत्वाचें की ह्या भांगराळे गोंयचें हांव एक नागरीक, मुक्त गोंयचें एक नागरीक. अभिमान म्हाका एक गोंयकार म्हूण. भारत देश 1947 सालांत स्वतंत्र जालो आनी आमचें गोंय 1961 सालांत. ह्या स्वतंत्र भारताचें हांव एक नागरीक, मुक्त वातावरणांत आपल्या मना सारकें जगपी एक खुशाल बरीत गोंयकार. आयज आमी जाय थंय भोंवपाक शकतात, जायत्या फोरमाचेर आपल्याक जाय ते विचार परगटावंक शकतात, मनाक दिसता रुचता तें करूंक शकतात. पूण कांय वर्सां पयलीं हें फकत एक सपन आसलें. कांय वर्सां पयलीं आमच्या पुर्वजांक अशें जगपाक मेळना. ते जगले भयान, पारतंत्र्यांत, हाल हाल सोंसले, गुलामगिरीन जगले. तांच्या वाट्याक आयली ती गरिबी, गळचेपी, जुलूमशाही. कारण तेन्ना राजवट आसली ती जुलमी आनी हुकुमशाही पुर्तुगीजांची. चारशे 51 वर्साचे पुर्तुगीज राजवट म्हळ्यार गोंयच्या भांगराळ्या अस्तित्वाचो एक काळो इतिहास. आनी पुर्तुगीजांच्या राक्षसी हातांतल्यान ह्या भांगराळे भुंयेक सोडोवपाक गोंयच्या पुतांनी, स्वातंत्र्यविरांनी आपल्या रक्तान आनी बलिदानान बरयल्ली काणी म्हळ्यार मुक्तिगाथा. गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळी विशीं जितकी म्हायती तुमकां आसा तितलीच घडये म्हाकाय आसा. म्हणून गोंयच्या ह्या इतिहासांत पावल मारपाचें हांवें थारायलां. शक्य तितलें संशोधनात्मक दृश्टी दवरून गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचो हो ग्रंथ समजून घेवपाचो हांव यत्न करतलें अशें हांवें थारायलां. हें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळें तरी कशें हें जाणून घेवपाचो हांव एक प्रामाणीक यत्न करतलें. 18 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचें गोंयांत आगमन. एकोणीसशे सालांतलो जून म्हयनो. डॉक्टर जुलियांव मिनेझीसाच्या आमंत्रणाचेर तेंगेले खास इश्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले. 10 जून 1946 ह्या दिसा लोहिया मिनेझीसांच्या आसोळणा घरा पावले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर भारतांतले एक नामनेचे सोशलिस्ट लिडर. ते गोंयांत येयल्या हें कळ्या बरोबर लोक तांकां मेळपाक येवपाक लागले. दिसान दीस लोकांची गर्दी वाडोंक लागली. हें सगळ्या लोकांची एक फिर्याद, एक इत्सा, पोर्तुगेज राजवटीसून गोंयची मुक्ती. आपल्याक मेळपाक येवपी लोकांकडेन संवाद साधतना डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक एक गजाल समजली, ती म्हणजे लोक प्रचंड हुकुमशाही आनी दडपशाही भितर दीस काडटात.
मानवी मूलभूत अधिकार पोर्तुगेज राजवटीन पांयापोना माड्डून उडयल्ले. लोक भिरांकूळ वातावरणान जगताले. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान लोकांकडे उलयल्या उपरांत पोर्तुगेजा आड उठाव करपाचो अशें थारायलें. मडगांवां एका मैदानाचेर एक सार्वजनीक बसका घेवपाचें थारलें. दीस थारलो 18 जून. हजारांनी लोक ह्या बसकेक जमा जाले. पोर्तुगेज पुलिसांचो एक फांटो सुद्दां थंय हजर आसलो. लोक दोळ्यांत तेल घालून डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची वाट पळयताले. आझाद गोमंतक दल स्थापन करपी ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदे आनी हेर स्वातंत्र्यवीर थंय आसले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस एका घोडागाडयेन मडगांवां त्या उक्त्या मैदानाचेर पावले. लोकांनी एकूच जल्लोश केलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपल्या भाशणाक सुरवात करतले इतल्यान पोर्तुगेज पुलिसांनी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक आडायलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत खूब कश्ट घेवन वावुरताले. देशभर भोंवताले आनी ताका लागून तांकां खूब तकालस जाताली. डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हे तांचे जर्मनीत बरोबर शिकताले तेन्नाच्यान इश्ट. म्हणटकच तांणी सुचयलें की थोडे दीस विश्रांती घेवंक गोंयांत कित्याक येना, आमगेर येवन राव. आनी त्या पद्दतीन तांणी मान्य केलें आनी ते गोंयांत आयले. गोंयांत येतकच तांकां कळ्ळें की हांगा लोकशाही तर नाच, इवन सिवीक लिबर्टीज दिवंक सरकार तयार ना. म्हणटकच ताणें विचारलें की लोक ओगी कसो रावता, तर लोक रिप्रेशन आसा, लोक भिता कारण पुर्तुगेज वेगळो ब्रिटीश वेगळो आनी ताका लागून लोक भिवंक कित्याक जाय, करया चळवळ सुरू करया अशें म्हणटकच तांणी जे तांचे पयलींच हांगा थोडेंशें काम सुरू जाल्लें कारण नॅशनल काँग्रेस गोवा नांवाची एक कमिटी आशिल्ली आनीक त्या कमिटींत पुरुषोत्तम बाब काकोडकार आशिल्ले आनीकय लोक वावुरताले. म्हणटकच ताणें सांगलें आपय तांकां तांचे कडेन उलोवणी करया आनी आमी कितेंय तरी सुरवात करया. त्या प्रमाणे हे मेळ्ळें तांकां आनी मेळून तांणी डॉक्टर लोहियाचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी सांगलें की हय घडूंक जाय, कितेंय तरी करूंक जाय, पूण आमकां दिसता की अजून थोडोसो वेळ जाय लोकांची मनां तयार करपाक, कारण तशी तयारी लोकां मदीं ना. म्हणटकच डॉक्टर लोहियान सांगलें ना, अशे तरेन जर वेळ गेलो तूं केन्ना बरें करून रावतलें, म्हणून रोखडेंच करया. त्या प्रमाणे 18 जून हो दीस ठरलो आनीक अशें करपाचें ठरलें. पूण ही सगळी बातमी भितरल्यान लोकां मेरेन पावयली, कित्याक उक्तेपणी प्रचार करणे शक्य नाशिल्लें. आनीक डॉक्टर लोहिया इतले शिटूकसाणेन वागले की ते जाणाशिल्ले की ही बातमी पोलिसां कडेन पावत जाल्यार ते जुलियांव मिनेझीसागेर येवन आपल्याक धरतले आनी जें ठरयलां तें जावंक पावचें ना. म्हणून ते पयली दिसा येवन एका ल्हानशा हॉटेलांत मडगांव रावले. म्हणून जें हॉटेल ताजे सारकेल्यान रावपाचें न्ही आनी ताका लागून पुलिसांक कांय पत्तो लागलो ना. आनीक 18 जुनाक तांकां लोहिया मैदानाचेर घोड्यांच्या काररान हाडले आनी तांणी आपलें भाशण वाचपाक सुरवात केली. इतल्यांक पुलिसांनी येवन ताचो हात धरलो आनी सांगलें की तुज्यान हांगा वाचपाक जायना. कित्याक वाचपाक जायना म्हणटकच ना, तुका हांगा वाचपाक परवानगी ना म्हूण आनी तुका आमी अरेस्ट करतात म्हणून. त्याच्या मागीरचो प्रसंग सर्गेस्त ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदेच्या हालींच प्रसिद्ध जाल्ल्या न घेतले व्रत हे अंधतेने या पुस्तकांत केला आणि त्याचे सुंदर वर्णन ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान केलां पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्या उक्तार. जगामध्ये अनेक स्वातंत्र्य सैनिक झाले, परंतु त्यांच्या तोंडून किंवा एखाद्याच्या व्यक्तीच्या तोंडून निघालेलं एखादं वाक्य, एखादा शब्द कसं क्रांतीचं रूप घेतो. तिथं लांबून लोहिया येतात. तिथं आल्यानंतर त्यांना दिसतं की या गोव्यामध्ये स्वातंत्र्याची गळचेपी झालेली आहे आणि ते उद्गारतात. ज्यावेळी स्वातंत्र्याची गळचेपी होते त्यावेळी फासिझमचा उदय होतो. एवढा आशय गर्भ ह्याच्यामध्ये दडलेला आहे, लक्षात घ्या. आणि ते सत्याग्रहासाठी उभे राहतात. तो पोर्तुगीज पोलीस अधिकारी येतो, त्यांच्यावरती बंदूक रोखतो आणि माशी झिडकावी त्याप्रमाणे लोहिया त्याचा हात असा दूर करतात. नंतर त्यांना पकडलं जातं. 18 जून 1946 दिसा
डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक भाशण करच्या पयलींच अटक जाता. ते इतिहासीक भाशण करपाक पावनात, पूण भाशणाची प्रत ते काडून ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदेंच्या हातात दितात आनी पुलिसां बरोबर वतात. ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदे हजारांनी जमिल्ल्या लोकां मुखार तें भाशण वाचता. दुसऱ्या वटेन जी पुलिसाची जीप डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक व्हरता ताचे फाटल्यान शेकड्यांनी तरणाटे वतात. स्वातंत्र्य सैनीक गुरुदास कुंदे त्याच तरणाट्यांतले एक. 1946 जेन्ना आमचो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयलो आनी मडगांव आतां लोहिया मैदान तें पूण तेन्ना बेश्टी जमीन हें आशिल्लें, 3 पेट्रोल पंप बी आशिल्ले. तेन्ना हांव ती मुद्दाम ती भाशण आयकुपाक गेल्लो, म्हणजे मेळपाक गेल्लो. तुमचें वय कितलेशें आसतलें तेन्ना? 11 वर्सां. 11 वर्सां. हां. 1935 मागीर म्हजो जन्म जाल्लो. आनीक मडगांव तें तेन्ना आतां लोकसंख्या भयंकर वाडल्या, तेन्ना लोकसंख्या नाशिल्ली. आनीक हे जो पळय बोवाळ जाल्लो की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया येवपाचो सत्याग्रह करपा आहा, तो आमच्या सबंद साश्टी सामको फैलावलो. म्हणून तुमी राम मनोहर लोहियाक पळयला? प्रत्यक्ष पळयला, दोळ्यान पळयला. आनी तो जेन्ना रेल्वेनसून देवन आयलो तो कसो आयलो? तो घोड्या गाडयेन आयलो. घोड्या गाडयेन आयलो? घोड्या गाडयेन आयलो. ओके. आनीक आमचो डॉक्टर तो मिनेझीस, जुलिया मिनेझीस तो आशिल्लो. फाटले आमगे बाकीचे हांकां वळखनाशिल्लो आनी खरें म्हळ्यार डॉक्टर जुलिया मिनेझीस वळख. पूण राम मनोहर लोहिया तागे जे कपडे हांव ताका पयलीं वळखनाशिल्लो केन्नाय, पूण ते कपडे बिपडे पळयले हो अमकोच ना आमचे हें हाडलें. त्या दिसा कितलेशे लोक आशिल्ले थंय? हजारांनी अमक्याक सांगूंक शकना, पूण हजार म्हणजे लोहिया मैदान एक्चुअली सबंद भरून सकयल सुद्दां लोक आशिल्ले. आनी ते मातशे मडगांवचेच नाशिल्ले, सबंद साश्टीचे आनी नियर बाय एरिया बाय तितले सगळे आयिल्ले. तेन्ना ताका धरून जर पळय सकयल व्हरपा लागले आमी तांचे फाटल्यान वताले अप टू पुलीस स्टेशन. सबंद एक भुरग्यांचो म्हणजे हे जे आशिल्ले तरूण लोक आशिल्ले पळय तांचे फाटल्यान वताले पुलीस स्टेशना फुडें. मुख्य म्हणजे तांकां धरून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेले मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर व्हरतकच लोक सगळो उचांबळ जालो आनी तांचे फाटल्यान गेलो. आनी मागीर पुलिसांनी तांकां पणजे व्हेले आनी तांणी म्हाका दिसता कायद्याची बाजू समजून घेतली की हो गोंयकार न्ही, पुर्तुगेज सिटीजनय न्ही, म्हणटकच हांगा ताका शिक्षा दिवंक जायना, हो भारतीय नागरीक, म्हणटकच ताका व्हरून शिमेर सोडलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या अटके उपरांत गोंयचो लोक पेटून उठलो. पुलीस आनी धरणे धरप्यां मदीं झुजां जावपाक लागली. आपले विचार व्यक्त करपाक सुद्दां स्वातंत्र्यताय ना हें पळोवन गोंयकार त्या वेळार आनीक तिडकलो. 20 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक पुलिसांनी सोडले आनी भारतांत डिपोर्ट केले. 18 जून 1946 उपरांत गोंयांत सत्याग्रह चळवळीक बरोच नेट आयलो. तुम्ही जेन्ना पळय हे मागीर हिंसेच्या मार्गान गेले, ताच्या पयलीं तुमी अहिंसेच्या मार्गान? हय बरेचशे आमी अहिंसेच्या वतान गेलो. खरें म्हणल्यार आमकां लोहिया धरल्या नंतर 18 जुनाक थंय म्हापशा हांगा मडगांव धरलेलो ताका आनी मागीर पणजे हाडलेलो. 19 तारखेक म्हजो टिचर एक मनपत म्हणून इश्कॉल मोतान तेन्ना थंयसर हांव शिकतालो. थंयसर ताणें आमकां सांगलें गांधीचें कितें धरलां आनी कितें ताचें हें सपळ आनी आमी कशे रितीन विद्यार्थ्यांनी ताचे खातीर सुटके खातीर प्रयत्न करूंक जाय वगैरे वगैरे. म्हणटकूच आमी मोर्चा काडलो, तातूंत हांव सामील जालो. हे मडगांव न्ही पणजे इश्कॉल मोत्यान पणजे. आनी थंयसून मागीर सुरवात जाली. आमी जेन्ना काफे सेंट्रल कडेन पावले आमचो मोर्चा, सगळ्यांक सांगत की बाबा हरताळ पाळा, डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक धरला ताचे निशेध करपाक, म्हणजे पुर्तुगीज सोडटले अशें आमची भावना आशिल्ली. म्हणून आमी आयले. तर काफे सेंट्रल कडेन पावना फुडें बरेच पुलीस ऑफिसर मेळ्ळे. तांणी हें केलें आनी तांणी आमकां विचारलें ना तुमी कोण, कित्याक, कितें तुमची मागणी, हें बी कांय ना. दिसले आमचेर जे अशें मारूंक लागले. पावस पडलेलो. कितलेशे आशिल्ले भुरगे? जवळ जवळ आमी 50 आशिल्ले. हय. निकते थंयसर लागींच स्कूल तें म्हणटा तितल्यान आतां जमात आनी चड जाता आसलें मागीर आनी तशें जालें तें. म्हणटकूच जो
तांणी सगळ्यांक कोणाक बुटांनी तुडय, कोणाक मार, पट्यांनी मार, हातुनी मार, सगळें मार थंयसर काफे भोसले आहा म्हूण थंयसर. आनी उदक जाल्लें हाचे पावसाचे रॅप कशेंच म्हणा तातूंत म्हणजे कोण रक्तान जाल्यात काय कोण हातून सादें हातून जाल्यार तें समजनासलें इतले तरेची स्थिती आयिल्ली. पण म्हाका एक वायट दिसलें ते आमकां विनाकारण मारतात, कारण सांगना कितें किंवा अमूक भाशा तर नाच, उठसूट मार. तेन्ना एक विचार पडलो बाबा हे कोण आनी कितें कसलें हें कित्याक मारतात आमकां आमी वॉट फॉल्ट वी हॅव डन तें आमकां सांगूंक ना, कितें सांगना, गुन्नो कितें केला, मार. तुमचें वय कितलें आशिल्लें सर तेन्ना? हांव तेन्ना 15 वर्सांचो भुरगो. 15 वर्सां. हय. एक म्हाका जी विचारसरणी म्हजी बदल्ली जाले ताचे पयलीं आमी मेळटाले बौद्धीक हें दिताले आमकां कोण बाबला सिंगबा, लक्ष्मीदास बोरकार आनी अशें जुंता कडेन एक थंयचो ओपन ग्रावंड आशिल्लो, जुंता हावज आसा थंय आतां. थंय आमी ते सांजावळचे खेळ खेळप आनी थंयसर हे मागीर चर्चा जाला भारतान अशें जाला, स्वातंत्र्या खातीर आमी हांगा हें करूंक जाय, अमूक करूंक जाय, हे आमकां मातशे विचार अशे नुकते आमच्या हातून येताले. बाकी आमकां कोण सांगनासलो बाबा ते परकी आमी अशें आमी हें करूंक जाय, पूण आमकां थोडे फार आमी अवगत जाताले. म्हणटा आमी थोडी मनाची आमची थोडीशी तयारी आशिल्ली. म्हणटा ह्या अपघात हाच्या तांणी पुर्तुगेजांनी अटॅक केला त्या नंतर सगळ्यांनी ठरयलें की आमी सांजावळचे पुन्हा मेळचे म्हणून मोठो मोर्चो काडचो. जर पुर्तुगेज जर आमकां अशें हें करून दिता आमी भियोना, आमी आनीक मोठा आनी बरो हजारांनी लोक जाय सारके, मोस्टली स्टुडंट आनी बाकीचे आनी बऱ्यो इवन हांगा गोंयच्यो लेडीज सगळ्या थरांतल्यो सामून आसली ती शशिकला ताई, आपली बांदोडकर ती बी सगळीं सामील जाले. डॉक्टर म्हणजे मागीर डॉक्टर जाले रतन खंवटे आनी अश्यो म्हणजे त्या वेळच्यो प्रॉमिनंट लेडी त्यो आनी तशेंच आमी सगळे सामील जाले आनी जोरान झेंडे दिवन भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय अशें करीत आमी वता. आमी अशें वता, आमी समजलें आमी कांय करिना, कायदो मोडिना, आमी प्रोसेशनान वतात. आमी जेन्ना आमी क्वार्टर जनरल तांचे मिलिटरी हेडक्वार्टरचें ऑफीस आसा थंय हे आफ्रिकन सोल्जर्स आनी युरोपियन ऑफिसर थंय लिपून रावल्ले. ते जाणा आमी अशे पास जातले म्हणून आमकां भायर दाखोवंक ना कोण आसा आनी कितें. आमी थंय पावना फुडें स्लोगन एकदम आमचेर तुटून पडले. कोणाक मारतात आनी कोणाक ना, कोण हें जाता हें जायना. आमी असलो मार खावपाचो अशें असल्याची परिस्थिती केन्ना पळोवंक ना आनी पुलिसांक ह्या रुपान पळोवंक नासलें. आकांत जायलो सगळ्यांचेर. वाट मेळटा थंय आमी सगळे पळत सुटले. तरी पूण तांचे दणके खाले, मातशे धरले आनी मारले आमकां आनी सोडले. पण बरेच जाण रायट अप टू ते फेरी पॉयंट आसा न्हय तेन्ना थंयच ते गार्डन बी नाशिल्लें, ओपन आशिल्लें. चपलांचो सामको थर पडलेले सगळे, हंड्रेड्स सगळे हें करून धांव पळटा मेळटा तसो वाट मेळटा तशी. आनी हे आमच्या ते निग्रो सोल्जर्स आनी हे सगळे लागून प्रत्येक दणको एक ना दोन अशे खायत आसताले, कोण जमनीर पडले तरी आसतना तांकां तो हे करून मारताले आनी वताले. मागीर आमकां पडलो मोठो विचार. त्यानंतर आमी गप्पा अशें बसले ना, उलट तिडकीन उठले आनी आमी यूथ तेन्नाचे ओगी रावया नाका, करुया कितें तरी पुर्तुगेजांचे विरोध. ते जर आमकां मारतात जाल्यार आमकां हें तांकां कारण नासतना ते मारतात, कित्याक ते सुद्दां सांगना. अशे रितीन आमी उठले. तेन्ना तुमच्या मनान कितें जालें, म्हणजे अशें कित्याक लागून म्हणून झोकून घेवपाचें? म्हज्या बापायन सत्याग्रह केल्लो 28 ऑक्टोबर 1946 म्हापशां. आनी त्या वेळा गवंडळकराच्या बापायन ताका हार घाल्लो त्या फाजंडा कडेन. थंयच्यान तो देंवत भाथण करीत सकयल आयलो कामरा कडेन आनी तेन्ना ताका पुलीस आयले आनी घेवन गेले मोटरीन घालून. ताका 4 म्हयने शिक्षा जाल्ली आनी ताका दवरलेलो रेज मागोस.
आणि ती सोंपतकच साधारण रोखडेच हांवें ताका घेवन आयलो रेजमार्कच्यान. पण ते ही पार्श्वभूमी आमचे कडेन आशिल्ली. बापायन सत्याग्रह केल्लो, 4 म्हयने शिक्षा भोगिल्ली. हांवें 26 जानेवारी 1955 म्हापशां 10-12 स्वातंत्र्य सैनिकां बरोबर सत्याग्रह केलो आनी म्हाका 12 वर्सां शिक्षा जाल्ली. आनी आमकां सगळ्यांक पयलीं मानेकवान दवरले, मागीर मानेकॉम म्हणजे आल्तिनाचेर मेंटल हॉस्पिटल आशिल्लें थंय. मेंटल हॉस्पिटल थंय दवरले आनी थंयसून म्हाका रेजमार्क व्हेलो. रेजमार्कच्यान परत हांगा हाडलो. त्या वेळार म्हणजे 12 जुलय 1946 सालांत गोवा काँग्रेस समितीचे मुखेली त्रिस्तांव ब्रागांज कुन्य हांकांय अटक जाली. त्या वेळार गोवा काँग्रेस कमिटी हे एकूच भूमिगत स्वातंत्र्य लढो करपी संघटना. टी.बी. कुन्नाक अटक केल्या उपरांत पोर्तुगीज मिलिटरी कोर्टा मुखार हजर केलो. ताणें मिलिटरीक दिल्ले धडाडीचे विधान. टी.बी. कुन्हाची पोर्तुगेज मिलिटरीक जाप. I am accused of having directed the civil disobedience movement, but I cannot take such credit for it, nor anyone else. This movement is not yet organized and is a movement of the masses, without proper direction. From the start, you can see that it was spontaneous. If anybody is the cause of the movement, it is the Portuguese administration. पोर्तुगीजाच्या राजवटीन त्यांच्याच मिलिटरी कोर्टान आपले फुडें कितें जावं येता हाची मात लेगीत पर्वा करिनासतना अशी जाप दिवप म्हळ्यार सादी सुदी गजाल नासली. वाघाचें काळीज दाखयलें टी.बी. कुन्नान. टी.बी. कुन्नाक एक मोठी ख्यास्त फरमायली आनी पोर्तुगालांत फोर्ट ऑफ पेनीच ह्या जेलींत बंदिस्त केलो. आतां डॉक्टर लोहिया हांणी इतलें केलें पूण एक कीट पेटयली. ती कीट पेटयली ती चालू उरली, लोकां मदीं चालू उरली आनी ताका लागून जागृताय वाडली आनी ताका लागून ही चळवळ जी भितर चलताली ती मातशी उक्ती जाली आनीक लोकां मदीं पसरतकच परत थोडे तेंपान प्रश्न आयलो की आतां फुडें कितें. डॉक्टर लोहिया आयले, तांणी हें सुरू केलें, तांकां धाडले परते. आतां फुडें कितें म्हणून ह्या नॅशनल काँग्रेस गोवाची एक मिटींग लोंड्यार जाली, कारण गोंयांत मिटींग घेवंक मेळनाशिल्ली. आनी त्या कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले लक्ष्मीकांत बेंब्रे. म्हणटकच तांच्या अध्यक्षते सकल ही मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेंत प्रश्न आयलो आतां फुडें कितें. सत्याग्रह जर आमी चालू दवरतले जाल्यार कोणें तरी फुडें सरूंक जाय. अशे वेळार तांणी सांगलें की आपूण फुडें सरता. आनीक त्या प्रमाणे दीस ठरलो सप्टेंबर 1946, तेंच वर्स. त्याच वेळार तांकां कोणें तरी शिटकायलें की पळयात डॉक्टर लोहियाक कुटुंब ना आनी कांय लोक आसात तांकांय कुटुंब ना, पूण तुमकां कुटुंब आसा, तुमी कुटुंबांतले जोडकार तुमी. कुटुंबांत बायल आसा, 3 भुरगीं आसात, तांचें कशें जातलें हाचो विचार केला. तांणी सांगलें तांचो गोबर जाल्यारय आपल्या हरकत ना, पूण हें स्वातंत्र्य चड म्हत्वाचें. आनी त्या प्रमाणे सप्टेंबराक तांणी गव्हर्नराक एक पत्र बरयलें, पुर्तुगेज गव्हर्नराक, की अमके दिसा आमी अमके कडेन सत्याग्रह करपाचे आसात, आमच्यो ह्यो मागण्यो आसात. त्यो मागण्यो जर तुमी मान्य केल्यो नात आमी आमच्या निर्णया प्रमाणे फुडें वतले. पूण एक्चुअली ते करचे पयलींच तांकां अटक जाली. अटक जावन आग्वादाक व्हेले. आग्वादाक 6 म्हयने दवरले. कोण आशिल्ले? ना तेन्ना फक्त पापाच अरेस्ट केलो तो लक्ष्मीकांत बेंब्रेच. बाकीच्यांक वेगळे अटक जाल्या मागीर. म्हूण तांणी ती सांखळी करपाची केल्ली, म्हणजे एका फाटल्यान एकलो अशें सगळे एका बरोबर वचूं ना. म्हणजे हाणें पत्र बरयल्लें न्ही आनी नॅशनल काँग्रेस गोवाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान बरयल्लें. म्हणटकच सरकारान फक्त ताका उखल्लो आनी ताका उखलून आग्वादाक दवरलो
मागीर मिलिटरी कोर्टांत ट्रायल चल्ली आनी मिलिटरी कोर्टान ताका 4 वर्सांची शिक्षा दिली आनी शिक्षा दिवन तांकां पुर्तुगालाक पेनिश बंदखणींत धाडले. भोवतेक हे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पळय आशिल्ले तांकां पेनिशीक धाडटाले. क्रांतिकारी लोकांक ते चडशे आफ्रिकेक धाडटाले आनीक हे असले सत्याग्रहीक पुर्तुगालाक धाडटाले. म्हणटकच थंय 4 वर्सांची शिक्षा भोगून सुटले. हाजे मदीं कितें जालें, 4 वर्सां पूर्ण जावचे पयलीं पुर्तुगेजांनी एक एमनेस्टी जाहीर केली आनी सांगलें की तुमी जगांतल्या खंयच्याय देशांत वचूंक शकतात सोडून भारत. थंय लक्ष्मीकांत भेंब्रे आनी एक स्टँड घेतलो. त्या वेळार पुरुषोत्तम बाब काकोडकार, डॉक्टर राम हेगडे हे ती संदी घेवन इंग्लंडाक गेले. म्हाका दिसता इवन डॉक्टर टी.बी. कुना इंग्लंडाक गेले आनी इंग्लंडांतल्यान भारतांत आयले. लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी एक स्टँड घेतलो तो असो की तुमी पळय वचा म्हणटात तो आपूण जावन हांगा येवंक ना. तुमी म्हाका गोंयच्यान हाडला आनी तुमची जबाबदारी म्हाका परत गोंया व्हरून पावोवपाची. आपूण खंयच वचना. परिणाम कितें जालो की 4 वर्सां पूर्ण जातकच तांकां हाडून लिस्बनांत एका ल्हानच्या हॉटेलांत दवरले सरकारी खर्चान. कित्याक तो कांय करना म्हणटा न्ही, आपूण तुमी हाडला तुमी व्हरून पावयात. अशी आनीक 4 वर्सां गेली. परत एक एमनेस्टी आयली आनी त्या एमनेस्टी वेळार पुर्तुगेज सरकारान जाहीर केलें की तुमच्यांनी भारतांत वचूंक जाता पूण गोंयांत वचूंक जायना. परत लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी तोच स्टँड घेतलो की हें पळय म्हाका तुमी हाडला गोंयच्यान हाडला, हांव खंयच वचना. म्हाका भारतांतल्या दुसऱ्या भागांत कडेन कसलेंच काम ना, म्हजें काम गोंयांत. म्हाका तुमी गोंयांत व्हरून पावयात. परिणामी 15 वर्सां तांकां पुर्तुगालांत रावचें पडलें. 4 वर्सांची शिक्षा आनी मागीर उरिल्लीं 11 वर्सां लिस्बोआक. आनीक निमाणो ताणें अजाप म्हणजे आपलें उतर खरें केलें. खरें कशें केलें? गोंय 19 डिसेंबराक मुक्त जालें 1961. मुक्त जातकच हे जे करारा प्रमाणे भारत सरकारा कडल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक तांणी सोडपाचें. म्हणटकच तशें निकुबाब कारापुरकार आनी नारायण नायक हे आफ्रिकेक आशिल्ले तांकां पुर्तुगालाक हाडले. बापू शिरोडकारूय आफ्रिकेक आशिल्ले तांकांय पुर्तुगालाक हाडले आनी ह्या 4 जाणांक बोटीर बसोवन कराचीक हाडले आनी ही खबर केन्ना 1962 आनी एप्रील म्हयन्यांत कराचीच्यान एक विमान आयलें गोंयांत पुर्तुगेज प्रिजनर्स ऑफ वॉरांत परत व्हरपाक 1962च्या एप्रिलांत. त्या विमानाचेर पुर्तुगेज सरकारान तांकां हाडून 4 जाणांक गोंयांत पावयले. म्हणटकच जो स्टँड लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी घेतिल्लो तुमी म्हाका हांगा हाडला तुमी म्हाका व्हरून पावयात हो खरो जालो. तांचें विमान पुर्तुगेजांचें त्या विमानान ते एप्रील म्हयन्यांत 1962 वर्साच्या परत गोंयांत पावले. सत्याग्रही मार्गान स्वातंत्र्य मेळोवपाचो यत्न गोवा आनी राष्ट्रीय काँग्रेस करतालीच. त्याच बरोबर स्वातंत्र्य मेळटलें जाल्यार ते सशस्त्र मार्गान ह्या विचारसरणीचे आझाद गोमंतक दल हे 18 जून 1948 ह्या दिसा स्थापन जालें.